नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बेतुलात आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताहा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येते 6 फेब्रुवारी गोंयांत मडगांवां जातली भौशीक सभा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज एनसीसीचे कॅडेट्स आणि एनएसएसच्या स्वयंसेवकां वांगडा केली भासाभास. ह्या वर्साच्या प्रजासत्ताक दिसाचे संचलन ओपला नारी शक्ती. प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज नवी दिल्लीत भारत संविधान हमारा सन्मान ह्या अभियानाक केली सुरवात. न्याय सेवा गरीब लोकांमेरेन पावोवपा खातीर हाडली चळणुकेत न्याय सेतू येवजण. राज्य सरकारान थारायला आपल्यो येवजण्यो सोशल मिडिया वयल्यान लोकांक कळीत करपाचे. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. लोकसभेची वेंचणूक अस्तंत बंगालात तृणमूल काँग्रेस पक्ष लढतलो एकटोच केली घोषणा. अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी पंजाबात आम आदमी पक्ष करचो ना कोणाकडेनच युती. भगवंत मान. आणि आता खबरो विस्तारान. बेतुलात आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा सप्तका निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारी गोंयांत येतले. विकसित भारत कार्यावळी खाला तांची रॅली जातली. बेतुलात 6 ते 9 फेब्रुवारी मजगती राष्ट्रीय ऊर्जा सप्तका निमतान प्रदर्शन आयोजित केला. ह्या प्रदर्शनात 30 ते 32 देश वांटेकार जातात. ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले. खेरीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मडगांवां एक भौशीक सभाय जातली. माननीय नरेंद्र मोदीजीचो हो तो सरकाराचो कार्यक्रम. जस्ट 6 तारखेक माननीय नरेंद्र मोदीजी हे गोंयांत येता. तेन्ना इंडिया एनर्जी वीक हाज्या निमित्तान ते 6 तारखेक इंडिया एनर्जी वीक जे 4 दिसाचें एक्झिबिशन 6 तारखेच्यान 9 तारखेपर्यंत ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करतले. आनी ताज्या उपरांत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत विकसित भारत एक बीग एक्झिबिशन कम पब्लीक रॅली आणि तातूंतल्यान 4 प्रोजेक्टांचें इनॉग्रेशन हाजेर इन डिटेलान परत एकदा प्रेस घेवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो कार्यक्रम लोकांक आपल्या सगळ्यांक दितले. 6 तारखेक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज एनसीसीचे कॅडेट्स आणि एनएसएसच्या स्वयंसेवकां वांगडा भासाभास केली. प्रजासत्ताक दिसाच्या फाटभुंयेर नवी दिल्लीत तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन सध्या सुरू आसा. त्याच आयोजनाचो एक भाग म्हण आयज प्रधानमंत्र्यांनी एनसीसी कॅडेट्स आणि एनएसएसच्या स्वयंसेवकां वांगडा संवाद साधलो. ह्या वर्साचो प्रजासत्ताक दीस विशेष आसा. ह्या वर्साच्या प्रजासत्ताक दिसाचे संचलन नारी शक्तीक ओपलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी तांच्या उलोवपांत सांगलें. आप गणतंत्र दिवस के परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस बार ये 2 वजहों से और विशेष हो गया है. ये 75वां गणतंत्र दिवस है और दूसरा, पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है. मैं आज यहां इतनी बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से आई बेटियों को देख रहा हूं. आप यहां अकेले नहीं आई हैं. आप सभी अपने साथ अपने राज्यों की महक, विभिन्न रीति रिवाजों के अनुभव और अपने समाज की समृद्ध सोच भी लेकर आई है. आज आप सबसे मिलना भी एक विशेष अवसर बन जाता है. आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है. आज बेटियों के साहस, जज्बे और उनकी उपलब्धियों के गुणगान करने का दिन है. राज्य सरकारान आपल्यो येवजण्यो सोशल मिडिया वयल्यान लोकांक कळीत करपाचें थारायलां. ह्या खातीर
एम्पॅनलमेंट ऑफ सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्शियल येवजण मनरिजवण संस्थे वरवीं सुरू करपाचें थारायलां अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. राज्य सरकार सध्या टीव्ही, वृत्तपत्रां, होर्डिंग्स हातूंतल्यान आपल्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावयतात. सोशल मिडिया हे सध्याचे प्रचलित माध्यम आशिल्ल्या कारणान सरकारान आपल्यो येवजण्यो सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपाचें थारायलां. एम्पॅनलमेंट ऑफ द सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर ही स्कीम आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन आमी लॉन्च करता. हाजो मूळ पर्पज जो आसा, आमी पळयता की गव्हर्मेंट आपल्यो वेगवेगळ्यो योजना, वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो वेगवेगळ्या एडवर्टायजमेंट माध्यमांतल्यान टीव्ही, रेडिओ, पेपर, न्यूजपेपर्स आनी इवन दो होर्डिंग्स ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावता आयज पर्यंत. पण तरी सुद्दां आज सगळ्यात व्हडलो इन्फ्लुएन्स जो आसा हो सोशल मिडियाचो इन्फ्लुएन्स लोकांचेर दिसता. लोक डे टू डे वेगवेगळ्यो सोशल मिडियाचे इन्फ्लुएन्सर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन आमी गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपा खातीर सोशल मिडियाचो यूज करपाचो थारायला. आनी जेणे करून आमी सुरवातीक फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जवळपास तांचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ठरोवन, म्हणजे कोणाचो कितले लायक आसा, कोणाचे कितले सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे कितले फॉलोवर्स आसा. फॉलोवर्स आनी सबस्क्रायबर्स हे लक्षांत घेवन तेंच्यो कॅटेगरी डिसायड करतले. म्हणजे कॅटेगरी ए, बी, सी अकॉर्डिंग टू दॅट कॅटेगरी, म्हणजे कोणाचे सबस्क्रायबर्स कितले आसा तेज्यानुसार आमी ताका तेजे रेट्सूय डिसायड करतले. कंटेंट जनरेट करप तांच्यांनी, कंटेंट आमी क्रिएट केल्लो तांकां दिवप आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्कीम प्रमोट करप. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी भारताच्या लोकशाहीक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमतान आयज नवी दिल्लींत भारत संविधान हमारा सन्मान ह्या अभियानाची सुरवात केली. ह्या वेळार न्याय सेवा गरीबांतल्या गरीब लोकां मेरेन पावोवपा खातीर न्याय सेतू ही येवजण चळणुकेंत हाडली. ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें की आयज भारतीय आपल्या देशाक नव्या स्वरुपांत पळयतात. आयज भारत संवसारांतली 5वी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था जाल्या आनी बेगीनूच ती संवसारांतली 3री व्हडली अर्थवेवस्था जावपाच्या वाटेर आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. तब कर सकते हैं जब नागरिक की हैसियत से 24/7 हम भारत माँ की सेवा में लगे रहें. हमारे देश की प्रगति एक इतना महायज्ञ है. इस महायज्ञ में हर किसी के आहुति की आवश्यकता है. संस्थागत आहुति आएगी, पर सबसे बड़ा योगदान आम नागरिक का है. बिहारचे आदले मुखेलमंत्री कर्पूरी ठाकूर हांकां देशाचो सर्वोच्च नागरी सन्मान भारत रत्न मरणोपरांत जाहीर केला अशें राष्ट्रपती भवनांतल्यान जारी केल्ल्या पत्रकांत कळीत केलां. ठाकूर हांची आयज 100वी जयंती. तांच्या जल्मशतीच्या पूर्वसंध्येक ही घोशणा जाली. ठाकूर हे मुखेल समाजवादी फुडारी आशिल्ले. तांकां जननायक म्हणूनय लोक वळखताले. मागास वर्गाच्या उदरगती खातीर तांणी भरीव कार्य केलां. बिहाराचे आदले मुखेलमंत्री कर्पूरी ठाकूर हांच्या जल्मशती निमतान विज्ञान भवनात खासा कार्यावळीचें आयोजन जालें. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह मुखेल उलोवपी आशिल्ले. समाजातल्या दर एका घटकाक समान न्याय मेळचो ह्या खातीर कर्पूरी ठाकूर वावुरले अशें ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. मित्रों, जो कल्पना उस वक्त लेकर जननायक और बाकी नेता चलते थे कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. कांग्रेस के शासन में, मैं आंकड़ों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं दावे से बताना चाहता हूं कि कभी यह संभव नहीं था. आज मोदी जी की मंत्रिपरिषद उठाकर देख लीजिए, 27 ओबीसी मंत्री मोदी जी की मंत्रिपरिषद में है और इस देश का प्रधानमंत्री स्वयं अति पिछड़ा समाज से आता है. ये बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है. ओबीसी कमीशन को इतने सालों के बाद संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. ओबीसी की सूची को संशोधित करने का काम, उसका अधिकार राज्यों को देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया. एमबीबीएस, एमडी, आईआईटी और
नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सभी भारत सरकार के शिक्षा संस्थानों के अंदर पहली बार ओबीसी को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंदू वर्सा 90 जागोर महोत्सव शेनवारा 27 आणि आयतारा 28 जानेवारीक जातलो अशी माहिती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। हो जागोर महोत्सव श्री सातेरी मूळ संस्थान पाळे, शिरदोन, तिसवाडी, गोंय आणि कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान आयोजित केला। जागोर म्हळ्यार गोंयचे पारंपारीक संस्कृतीक दायज। जागोर हे एक लोकनाट्य असून अन्याया आड आवाज उठोवपाचो एक मंच आसा अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी मुखार सांगलें। गोवा जागोर एसोसिएशन हांणी गेल्या 11 वर्सां पयलीं एक मोठें पावल मारिल्लें की सबंद गोंयचे जे जागर जे आसात, रायट फ्रॉम द काणकोण टू रायट फ्रॉम द आमच्या शिवोली, अंत्रुज, महाल आणि तिसवाडी अशा विविध जागराक एका छता सकयल हाडपा खातीर आनी हो जागोर महोत्सव जो आसा तो सबंद गोंयच्या विंगड वाठारींनी जे जागोरी आसात, जे जागरकार जे आसात, अशा सगळ्या त्यांच्या संस्थानाच्या किंवा जागोर मांडार भितर ते फिरत असतात आणि अंदूचो यजमान जे जावन आसात ते आमचे श्री सातेरी मूळ संस्थान पाळे, शिरदोन। ह्या जागोर महोत्सवाक एक युनिक अशी वळख जावन आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जागोर म्हणल्यार हे एक गोंयचें आद्य पारंपारीक सांस्कृतीक दायज जे मूळ गोंयच्यान उगम जाल्लो आसा। जे लोकनाट्य जे आसा त्या लोकनाट्याच्या वरवीं आपल्या समाजा भितर कितें घडटा, समाजा भितर आमकां कितें करपाक जाय, जसो आमचो तियात्र फॉर्म आशिल्लो तसोच तरेचो जागोर सुद्दां एक लोकनाट्य आपल्याच्या अन्याय जाला त्या अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठोवपा खातीर आणि सगळ्योच काही गोष्टी आमकां सांगपा खातीर ताची सुरवात जाल्ली आशिल्ली। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसंच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांणी नेदरलँडचे काउन्सिल जनरल बार्ट दी जॉंग हांची मुंबईत भेट घेवन तांकां 29 जानेवारीत गोंयांत येवपाचें निमंत्रण दिलें। गोंयांत 29 जानेवारीक इन्व्हेस्ट इन गोवा परिशद जावपाची आसा। ह्या परिशदेक नेदरलँडाचे काउन्सिल जनरल हाजीर रावतले। पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांणी नेदरलँडच्या काउन्सिल जनरला कडेन लॉजिस्टिक्स, वेअरहाउसिंग आणि IT ह्या विशयाचेर भासाभास केली आणि तांकां गोंयांतल्या येवजण्यां संबंदात म्हायती दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मेळिल्ल्या 19 विजेत्यांची भेट घेतली आणि तांचे कडेन संवाद साधलो। खेळ, कला आणि हेर मळांचेर उत्कृष्ट कार्य केल्ल्या तरणाट्यांक हो पुरस्कार फावो जाता। मजगती 19 पुरस्कार विजेते प्रजासत्ताक दिसाच्या संचलनात वांटेकार जातले। भाजपाचे युवा फुडारी तेजस्वी सूर्या आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगले की देशात केंद्र सरकारान हातात घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या योजनांक लागून बेरोजगारीचे प्रमाण उणे जाला। भाजपान नव्या मतदारां खातीर संमेलनाचे आयोजन केला आणि ह्या संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव्या मतदारां वांगडा संवाद साधतले।
देश में लगभग 7 करोड़ से ऊपर नव मतदाता है जो 18 to 25 के ईयर्स के बीच में के हैं और 2014 और 2019 के दोनों चुनाव में ये जो यूथ वोटर्स थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, इनका बहुत बड़ा रोल मोदी जी के इलेक्शन में और री इलेक्शन में हुआ था। और पिछले 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार युवा केंद्रित विकास को ही ध्यान देकर बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे पॉलिसीज फोकस प्राइमरीली ऑन द यूथ हम चलाए हैं। Whether it is the new education policy which came after 36 long years, or whether it is the increase in the number of IIMs, IIT, AIIMS, central universities, the number of medical colleges, the number of postgraduate medical seats, the number of opportunities that the young of India have been given with the sheer infrastructure creation in the education sector is unparalleled. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयलींच इंडी आघाडीक अस्तंत बंगालात ममता बॅनर्जीन धक्को दिला। लोकसभेची वेंचणूक अस्तंत बंगालात तृणमूल काँग्रेस पक्ष एकटोच लढयतलो अशी घोषणा अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी केली। लोकसभा वेंचणुकेच्या पयलीं राहुल गांधी हांणी भारत न्याय यात्रा सुरू केल्या, पूण अस्तंत बंगालात येवपी ह्या यात्रेविशीं आमकां कांयच म्हायती दिवंक ना असो आरोप ममता बॅनर्जी हांणी केलो। अस्तंत बंगाल ममता बॅनर्जीन घेतिल्लो निर्णय म्हळ्यार इंडिया आघाडीत तयार जाल्ले निर्शेणेचे संकेत आसात अशी आयटी विभागाचे प्रमुख भाजपा आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवी हांणी टिप्पणी केल्या। दुसऱ्या वटेन पंजाबात लेगीत आम आदमी पक्षान स्वता लोकसभा वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतला। इंडिया आघाडीविशीं पंजाबाचे मुखेलमंत्री भगवंत मान हांकां पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना तांणी सांगलें की पंजाबात आम आदमी पक्ष कसलेच तरेची आघाडी वा युती करचो ना। पंजाबातल्या सगळ्या 13 लोकसभा सुवाताचेर आम आदमी पक्षाचे उमेदवार निवडून येतले अशेंय तांणी सांगलें। मतदारांमदीं वेंचणुकेंत वांटो घेवपा खातीर वा मतदान करपा खातीर निरुत्साह दिसून येता। चड करून शारी भागांत मतदानाच्या दिसा शारांतले मतदार उण्या प्रमाणात मतदान करतात, जाल्यार गांवांत मतदानाचो टक्को वाडटो आसता अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त रमेश वर्मा हांणी पथनाट्य सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें। गोंय वेंचणूक आयोग आनी उच्च शिक्षण संचालनालय तशेंच सरकारी महाविद्यालय सांखळी हांच्या जोड पालवान आझाद मैदानाचेर शारी तरणाट्यां मदीं वेंचणुके बद्दलचो निरुत्साह ह्या विशयाचेर पथनाट्य सर्त आयोजीत जाल्ली। Urban FAT, why it is important for us, because in Goa what we found from the last elections data that voters cast their vote in almost every area of our state. In rural areas basically people are more about their all rights, but when we come to our urban areas like in Panjim, Madgaon, Talegaon, Santa Cruz and Fatruda, we find a different situation where we think that people are more educated, they have all resources in their hand, they know about all the communication which is going on our media channels, newspapers are there, but these people are little bit sleepy. They are not coming to use their rights and the response is very slow. So basically, if these voters are not coming up, ultimately our voting turnout may be hit by some percentage, but actually where it is hitting more is the image of our state, because Honorable Election of Commission of India has a different type of view towards election in our Goa state. Where they think that okay, people are more aware, more educated, and generally they think some new ideas from our side. So the same concept we request you to put through your street play today. भारतीय तटरक्षक दळान आपल्या 48व्या कोस्ट गार्ड रायझिंग दिसा निमतान वास्कोची दर्यादेग नितळ केली। ह्या नितळसाण मोहिमेत वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी वांटो घेतिल्लो। ह्या दर्यादेग नितळ करपाच्या मोहिमे संदर्भात भारतीय तटरक्षक दळाचे DIG अरुणाभ बोस हांणी अधिक माहिती दिली।
हमारा कोस्ट गार्ड का 40th रेजिंग डे इज़ ऑन द 1st of February एंड उसी के इन द रन अप टू द कोस्ट गार्ड डे हम वेरियस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड बीच क्लीनशिप इज़ वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़। हम ऐसे भी पूरे साल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स हम बीच क्लीनशिप करते रहते हैं बिकॉज आपको पता ही है कोस्ट गार्ड का वन ऑफ द चार्टर्स ऑफ ड्यूटी इज़ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्विंग द मैरीटाइम एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द मरीन पोल्यूशन। तो उसके अंतर्गत बीच क्लीनशिप फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट where we all come along with our families and volunteers from various organizations like NCC, CISF and the local populace who join hands with us and we clean the beaches. अब beaches में बहुत सारा कचरा सी से भी फ्लो होके आता है एंड ऑफ कोर्स यहाँ का भी कचरा होता है जो प्रॉब्ली टूरिस्ट डाल के जाते हैं। सो एंड वी ट्राई टू क्लीन दैट एंड कलेक्ट लॉट ऑफ गार्बेज एंड इससे क्या होता है दी मैसेज ऑफ cleanliness also goes through the NCC children and all and ये habit धीरे धीरे करके form हो जाएगा of reducing the use of plastics and not littering the public places and the beaches and gradually this will go a long way in keeping the coast of Goa clean. वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांणी ह्या वेळार आपले मत उक्तायलें। आज कोस्ट गार्ड का 40th कोस्ट गार्ड रेजिंग डे है, उसके संदर्भ में आज स्वच्छता अभियान कोस्ट गार्ड ने रखाया था, उसने हमें भी आमंत्रित किया था और बहुत अच्छा लगता है कि 8-9 साल पहले जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया और आज ऐसी स्थिति है कि हर कोई आज स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है, हमारा पूरा देश स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है विकसित भारत 2047 जब भी हम लोग विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपने के लिए हमारा देश भी उतना ही स्वच्छ रहना, हमारे लोग भी उतने ही स्वच्छ रहना, हमारा परिसर पूरा स्वच्छ रहना, हमारे बीचेस स्वच्छ रहना, बाकी सभी कुछ स्वच्छ रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और आज बहुत अच्छा लगता है कि जो एक छोटा सा अभियान जैसा स्टार्ट हुआ, आज हर घर में, हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कोई आज स्वच्छता के बारे में बात कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज अपने माता पिता को बता रहे हैं कि नहीं उड़ाना चाहिए, ये वहाँ नहीं उड़ाना चाहिए और ऐसे करके ऐसे हो गया तो मुझे लगता है कि और एक 5 साल के बाद स्वच्छता इतनी ज़्यादा पर हो जाएगी कि कहीं पर गंदगी नज़र नहीं आएगी और जैसे हम विदेशों में देखते हैं कि एकदम स्वच्छता वो भी भारत में हमें देखने मिलेगी। इसके लिए मैं कोस्ट गार्ड का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इन्वॉल्व किया इस अभियान में और जैसे हम लोग भी अभी हर सोसाइटी नहीं तो हम लोग म्यूनसिपलिटी से स्वच्छता अभियान करते हैं, हमारे एमएलए के थ्रू अभियान करते हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप भी इसमें सभी में जुड़ जाइए। ऐसा नहीं है कि कोई जुड़ नहीं रहा है, सभी जुड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी कचरा कहीं भी आपको दिखा तो आप एक म्यूनसिपैलिटी को बोल सकते हैं, नहीं तो कचरा किधर भी आपको दिखा तो अगर उधर डस्टबिन है तो उस डस्टबिन में आप डाल सकते हो। ऐसे करके सभी का हाथ लगने से ही हमारा देश बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़े देश में म्यूनसिपैलिटी नहीं तो अथॉरिटी सब क्लीन नहीं कर सकते। जब भी हम लोग सब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये देश स्वच्छ हो जाएगा और हम लोग जो सपना देख रहे हैं वो सपना विश्वगुरु का वो साकार हो जाएगा। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव। गणतंत्र उत्सव सबके साथ सबका साथ, 1 अरब से अधिक लोगों की राष्ट्रीय भावना का प्रदर्शन है। देश के शौर्य, पराक्रम और सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झांकी। मनाइए गणतंत्र उत्सव। सीधा प्रसारण 26 जनवरी दूरदर्शन पर। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। देशाच्या उत्तर वाठारांत शिंयाचे तीव्र ल्हार आयला आनी सगळीकडेन धुकें पातळ्ळां।
धुक्याक लागून दृश्यमानता उणी जावन लोकजीण विस्कळीत जाल्या. रेल्वे, रस्ते आनी विमान येरादारीतूय आडखळ निर्माण जाल्या. फुडले 5 दीस ही परिस्थिती अशीच उरतली असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंदीगड, बिहार आनी उत्तर प्रदेशांत खुबशा जाग्यांचेर तर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अस्तंत बंगाल, आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा आनी मध्य प्रदेशांत कांय जाग्यांचेर दाट धुकें आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी त्या खेळा मळार ऑस्ट्रेलिया उक्त्या टेनिस सर्तीत भारताच्या रोहन बोपण्णान दादल्यांच्या दोट्टी खेळांत उपांत्य फेरयेत प्रवेश करून इतिहास रचला. रोहन आनी ताचो जोडीदार मॅथ्यू एबडन, अर्जेंटिनाच्या गॉन्सालेज आनी एंड्रेस मॉल्टेनी ह्या जोडयेचेर तांणी 6-4, 7-6 अशें जैत मेळयलें. बोपण्णान पयलेच फावट ह्या सर्तीची उपांत्य फेरी गाठल्या. पिरायेच्या 43व्या वर्सा उपांत्य फेरयेत प्रवेश करपी तो एकलोच खेळगडो आसा. हाच्याच वांगडा दादल्यांच्या दोट्टी खेळांतलो तो पयलो मानांकीत खेळगडो थारला. उपांत्य फेरयेत ताचो खेळ थॉमस मचाक आनी जिझेन झांग ह्या ऑस्ट्रेलियन जोडये वांगडा जातलो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 18.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आनी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. बेतुलात आयोजित राष्ट्रीय उर्जा सप्ताहा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येतले 6 फेब्रुवारी गोंयांत मडगांवां जातली भौशीक सभा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज एनसीसीचे कॅडेट आनी एनएसएसच्या स्वयंसेवकां वांगडा केली भासाभास. ह्या वर्साचे प्रजासत्ताक दिसाचे संचलन ओपला नारी शक्तीक प्रधानमंत्री. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज नवी दिल्लीत भारत संविधान हमारा सन्मान अभियानाक केली सुरवात. न्याय सेवा गरीब लोकां मेरेन पावोवपा खातीर हाडली चळणुकेत न्याय सेतू येवजण. राज्य सरकारान थारायला आपल्यो येवजण्यो सोशल मिडिया वयल्यान लोकांक कळीत करपाचे. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या म्हायती. लोकसभेची वेंचणूक अस्तंत बंगालात तृणमूल काँग्रेस पक्ष लढयतलो एकटोच केली घोषणा. अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी जाल्यार पंजाबात आम आदमी पक्ष करचो ना कोणाकडेनच युती भगवंत मान. आणि निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तसेच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, डीडी फ्री चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.